वाढत्या गाड्यांचो आंकडो पळोवन रस्त्याचे रुंदीकरण करप खूप महत्वाचे आसा अशें आमदार मायकल लोबो हांणी सांगला। म्हापसा ते पर्रा रस्त्याचे रुंदीकरण करून डांबरीकरणाचे कामाचो शुभारंभ केले उपरांत ते RDX गोवा कडेन उलयताले। हॉट मिक्सिंग ऑफ मेन रोड्स माझे सारखे गोंयभर चालू हा, बट इन्क्रीज नंबर ऑफ ट्रॅफिक गोंयान जितकी व्हेकल्स 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स वाडलेल्यो हा त्या खातीर मातशें रुंदीकरण करपाची खूब गरज हा। रस्त्याच्या डांबरीकरणा खातीर आमदाराक कसलेच त्रास घेवचे पडना जाल्यार भौशीक बांदकाम खात्याच्या अंतर्गत ते काम आपोआप पास जावन येता। आणि रुंदीकरण करिनासतना हॉट मिक्स जे काम चालू हा कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हे सारकें न्हू, कित्याक 5 वर्सांनी हॉट मिक्सिंग ऑटोमॅटिकली जाता, आमदारान एफर्ट घालपाची गरज ना। मात रस्त्याचे रुंदीकरण करून जेन्ना डांबरीकरण जाता तेन्ना आमदाराचे काम चड आसता अशें आमदारान फुडें उलयतना सांगला। ह्या रस्त्याक लागून वेल्ला काणकाच्या लोकांनी आपले आडे मोडून कामाक सहकार्य केला, तशेंच कांय लोकांची शेताय गेल्यात। लोकांच्या सहकार्याक लागून ह्या रस्त्याचे काम पुराय जाला म्हण आमदारान तांचे उपकार मानल्यात। आयज आमच्या पार्रा विलेजीन आमची मिसेस कॉस्तान सगळो मेन रोडा वयलो जागो दिल्लो हा, तसोच फुडें सरोन वेल्ला काणकाच्या लोकांनी दिल्लो हा। अप टू म्हापसा रुंदीकरण केल्लें हा। लोकांक कळवलें की 5 मीटर जो रोड आसलो आमचो म्हापसा टू पार्रा एंड अप टू कलंगूट हो पावना म्हणून एक्सिडंट ऑन डेली बेसीस जाता, आनी टू एवॉयड एक्सिडंट्स आमी हे रुंदीकरण केलां। तितून मोदेकाट डिवायडर येता रोडाच्या, which is very much important, so that traffic goes in one direction. Opposite डायरेक्शनाचे जे ट्रॅफिक येता ते दुसरे लेनीन आसता। सो आमी हे क्रेडिट जे आयज रुंदीकरण जाला ते हांव सगळे लोकांक वेल्ला काणकाच्या लोकांक जी कोणाची शेतां गेल्यान जी कोणाची भाटां गेल्यान तांकां दिता हांव, आनी पार्राच्या लोकांक दिता हांव जे कोणे आमकां सहभाग्य दिलां ते आपली कंपाउंडां फाटी व्हरपाक आमकां तेंच्यांनी फुडें येवन सांगलां की आमची कंपाउंडां फाटी व्हरा आमकां बांदून दिया। सो आमी ह्या लोकांचे सगळें जें काम केलां तांकां हांव हें क्रेडीट दिता आयज। RDX गोवा खातीर कलंगूटच्यान गौतम शिरोडकार।